शुक्रार 12 जानेर मुखेल वोळ तांचो भावात पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता तुजी पातकां बोगसली. नियाळाक आदार. आयज आमचेय भितर आर जाल्ली असली जायतीं मनशां आसात. पातकाची आर जावन जायते जाण संवसार आनी देंवचाराच्या अंतरुणांक चिकटून आसात आनी देवा कडसून पयस गेल्यात. जायत घडयेक असल्या मनशांक जेजूशी हाडूंक आमी जायते फावट प्रयत्न केला, तरी तो मनीस आजून जेजूशी पावूंक ना व ताका जेजूशी हाडूंक आमी फावो ते परी प्रयत्न करूंक ना. हांवें एका मनशाक वायट जिवीत सोडचे खातीर एक फावट रेतीराक व्हेलो आनी उपरांत सोडून दिलो आनी आतां तो परतून वायट रस्त्यार पावला. असो तो जेजूशी पावूंकूच ना. आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू म्हाका आनी तुका सांगता, हांवें एकलोच रावून त्या मनशा पासत वावरचे बदलेक आनीक तेगा जाणांचो आदार घेवन प्रयत्न केल्यार हो मनीस जरूर जेजूशी पावतलो आनी आपलें जिवीत बदलतलो. कारण पवित्र पुस्तक म्हणटा, दोगां व तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. एकलोच वावरून जायत्या मनशांक सांबाळचे बदलेक जायते जाण बराबर येवन एकाच मनशाक जेजूशी हाडूंक प्रयत्न केल्यार आमचो भावार्थ आनी एकवट पळोवन जेजू त्या मनशाक जरूर पेकयतलो व ताचो आत्मो साल्वार करतलो. म्हजो थारा. सांगाता मागणे आनी कोरण्यो करून एका तरी मनशाचो आत्मो साल्वार करूंक प्रयत्न करतली.